మంగళం.
संगीत क्षेत्रां भितरी संगीत पितामह म्हणून प्रसिद्ध झालेले दासश्रेष्ठ म्हळ्यार पुरंदरदास. तांगेल गुरु व्यासराय सांगताची दासरेंदरे पुरंदर दासरय्या. गुरु कडच्यान शिष्याक एक कॉम्प्लिमेंट मेळटा म्हण तर जाल्यार शिष्याक ते अत्यंत भाग्याचे विषय. पुरंदरदासान इहलोकाच नश्वरता परलोकाच शाश्वतता बालकृष्णा लीला अशी अनेक विषया खातीर असंख्यात साहित्य कीर्तना रचन केल्या. आम्ही आता पुरंदरदासाल एक दास साहित्य ऐकूया. नानेनो माडिदेनो ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀನೆನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು.
देवी विनायकौ म्हणून एक वाक्य कलियुगांभितर प्रसिद्ध असा. कलियुगांभितरी शीघ्र आमकां वरप्रदायन करतसल म्हळ्यार देवी आणि विनायक. आता तुम्ही विनायकाला स्तुती हाजी पयलीं आयकल्लें आसा. अशें जावन आमी देवील आराधना हे कलियुगां भितर सर्वश्रेष्ठ जावन करता. काल मस्त लोकांना राम मंदिरां भितर उपस्थित आशिल्ली बशिल्ली कोल्हापूर महालक्ष्मी येद्राक तुम्ही कुंकुमार्चन करून तुम्ही प्रसाद घेतलेलो आसा. कलियुगां भितर आमी लक्ष्मी आराधन करतात. हस्तद्वयेन कमले धारयंतीं स्वलीलया हारनूपुरसयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिंतये. दोळ धांपून आमी लक्ष्मी देवीला आराधन करताची. आमगेले पुरंदरदास भक्तिप्रधान भजना कीर्तने निमित्त दासश्रेष्ठ दासवरेण्य म्हणून घेऊन परमात्माला अनुग्रहाक पात्र जावन देवील अनुग्रहाक पात्र जावन मुक्त जाल्लीतले न्ही आपणाल्या वारीच अनुभवानंद दुसऱ्यांक मेळका मिळेल दृश्टीन त्यांनी अपार संत साहित्य दिल्लें आसा. त्यांनी केलेले एक साहित्य ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳು ಅಂತ ಐಕುವೆ.
म्हणील शब्दा खातीर स्कंद पुराणा भितर एक वाक्य येता. रामेती द्व्यक्षर, दोन अक्षरात ते रामेती द्व अक्षर जपः सर्व पापाप नोदक. राम म्हणील दोन अक्षराच कोण जप करत की तागेल सर्व पाप विनाश जाता म्हूण सांगून स्कंद पुराण सांगता. अशें राम म्हणील हो एक शब्द परब्रह्म द्योतक हो. असल राम नाम भजन केल्ले लोकांक, जप केल्ले लोकांक हे भवबंधना भितर पार जावन मोक्ष प्रदान करता देव. रामनामाल घोषणेन सांसारिक आगम अनुगम जावं तसले बीजरूपी वासना नाश जावन सुख संपत मेळटा. इतलें न्हय, यमदूत आयल्यार तो पिसडावन धाडता काय ताका आतां येवं नाका आनी थोडे दिवसा नंतर यो म्हणून. तशें जावन मनुष्याले विकार सहित जावन रो ना रहित जावन रो सर्व पाप राम म्हणील शब्द निवारण करता. आता आम्ही प्रसन्न ವೆಂಕಟದಾಸಾಲ एक रचना ऐकूया. ರಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪಹರ.
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪರಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಮಾಲಿನಿ ವಾರಿಯ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ದಿವ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಲಯ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ 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 ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ 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 ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ मनुष्य जीवन आंबितेरी जीवन जगे तशें आमकां कुलदेव इष्टदेव ग्रामदेव हे तिनीच आमकां मस्त प्रमुख 8वें शतमान आंबितेर उत्तर भारतासान गोवाक थर्ड मायग्रेशन आयिल्लें आमी सारस्वत गोंयांची पुण्यभूमी भितर येना फुडें कैवल्य मठाधीश विवरानंद स्वामीजीले मार्गदर्शन आध्यात्मिक मार्गदर्शन घेवका म्हूण सांगून गोंयच्या क्षेत्रां भितर वचून तांगेल मार्गदर्शन घेवन गोंयां भितर विविध प्रदेशां भितर वसाहत कोरगेन तांणी हाडील कुलदेवता प्रतिश्ठापना गोंयां भितर केली तांणी 8वें शतमाना भितर अशें जावन आमगेले मस्त लोकाले मस्त कुलदेवस्थान गोंयांचे विविध विविध प्रदेशां भितर आसाचे कुलदेवताक आमी नित्य निरंतर ध्यान करून आमगेले ध्यानांत तिका भक्ती पावयल्यार कुलदेव आमकां राखता म्हणिल्ली आमगेली भावना आनी आमी हें आमगेले पूर्वज लोकांनी आमकां सत्य करून दाखयल्लें आसा आतां कुलदेवता स्मरणा बरशी गुरुस्मरणा मागीर आयकुया कुलदेवता जय जय हो हे कुलदेवता जय जय हो हे कुलदेवता जय जय हो हे कुलदेवता जय जय हो जाऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया जाऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन
राम म्हणील शब्दा खातीरी पद्मपुराणा भितर एक श्लोक येता, न तत्पुराणम नहि यत्र रामः यस्याम न रामः न च संविताया स न इतिहासः न यत्र रामः काव्यम न तत्स्यान नहि यत्र रामः. राम म्हणील शब्द तर ना ते पुराण म्हणून घ्या ना. खंय रामू म्हणील शब्द ना की ती संहिता न्हय. ती प्रतिसंहिते भितर राम म्हणील शब्द आसाचीची. राम म्हणील शब्द तर ना आशिल्लो इतिहासू ना. प्रत्येक इतिहासा भितर राम म्हणील शब्द आसा. तशींच राम म्हणील शब्द प्रत्येक काव्य महाकाव्यां भितर येता. तशी हे राम म्हणील शब्दा खातीर हे एक पद्मपुराणा भितरी राम म्हणील शब्द तितलो आमकां जागृत करून दाखयल्लो आसा. आतां आमी भजमन राम म्हणील एक भजन आमी आयकुया. तांणी ताळ वाजयत आसतना ताका पूरक जावन थंयच्या लयाक तोंदर जायनाशिल्ल्या वारी तुमी करत आडन तशीच करच्याक अडना म्हणील एक सूचन दिता. त्या लयाक तोंदर जावच्या नज. भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम. पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम, पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम, भज
नादब्रह्म म्हणून संगीतेलो पांडुरंगू नादप्रिय संगीतप्रिय तशीच ही केत्र पंढरापुरां भितर श्री विठ्ठलो जावन राबिल तो दिव्य सन्निधी भितर निरंतर पांडुरंगाल भजन चलत उरताचे द्वारकेंतुल्यान पंढरापुरा योवरीक तो काळ जालेलो जाल्यार ताका लोकांन म्हळें पांढरा रंग तशें जावन पांडुरंग जालो तो कित्याक म्हळ्यार तो द्वारकेंतूल समुद्राचे ते येवका जाल्यार थंयचे समुद्रा धवी रेवी कण पुरा तेगेले तोंडा चिकटून आशिल्ले ते देखून लोकांक तेगेलें तोंड धवें धवें दिसा लागलें ते रेवी कणा निमित्त ते देखून ताका पांढरा रंग पांडुरंग जालो तो पांडुरंग भक्त पुंडलिकाले माता पित्र प्रेम भक्तीक राबून क्षेत्र पंढरापुरां भितर उबी राबलो स्वयंभू प्रतिश्ठीत जावन राबिल तो विठ्ठलू तागेले उपासनेक भजनां कीर्तनां आनी नामस्मरणां हेंच ताजे सुलभ उपाय आमी आतां संत जनाबाईल एक रचना आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी ऐकूया.
प्रभू रामचंद्रालो अत्यंत श्रेष्ठ भक्त शिरोमणी म्हळ्यार मुख्य प्राण हनुमंत देव. तागेल स्मरण केल्यान आमकां कसं मेळटा म्हळ्यार बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात भवेत. हे 8 गुण आमकां हनुमंताले मुख्य प्राणाल स्मरणेन मेळटके. बुद्धी, बल, आमी केलेल्या कामां भितर यश, धैर्य, निर्भयत्व भय दूर करतसलें, शरीर निरोगी जावन उरतशी, जाड्यता आलस्य दूर जावचें, आनी वाक्पटुत्व हे अष्टगुण संप्राप्ती जावचें हनुमंताल स्मरणेन साध्य म्हणून संत सांगताची. आमगेल कालाच्यो आमी पळयल्लो भक्त श्रेष्ठ संत म्हळ्यार भद्रगिरी अच्युतदास माम. आमी पुरा तांगेली किर्तनां आयकूंक येवन आमी धन्य जालेची. आमी आतां भद्रगिरी अच्युतदास मामाले एक रचना अंजनी नंदना स्वामी मुख्य प्राण ऐकूया. जय हनुमान जय हनुमान जय गुरु जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय गुरु जय भगवान जय हनुमान जय गुरु जय भगवान. अंजनी नंदना स्वामी मुख्य प्राण अंजनी नंदना स्वामी मुख्य प्राण वीरू अभयदान वीरू अभयदान अंजनी नंदना
साधू संताले दास लोकाल संपर्क आमक जाल्यारी तांगेल दासवाणी आमी ऐकूंक येन जिवना तर आमी धन्यतेक पावयल्यारी भगवंताल अनुग्रह आमकां प्राप्त जाल्ल्या वारीच दास लोकाल अनुभव पावन आमी ते जिवना भितर पालन केल्यार धार्मीक विधी विधानाचें आचरण बी आमकां जावका म्हणना आमी तशी सत्संप्रदायान आमी तांगेले सन्मार्गदर्शना भितर आमगेलें जिवन जगोवचें साध्य आसा दक्षिण दिक्कांतल्यान थंड वार तर आयल्यार कशी आमकां हातां भितर एक आयण नाका की तशी संत लोकाल ही वाणी आमी तर आयकल्यार आमकां कशी कसलेंच आमकां पुण्य साधनेक दुसऱ्यांनी अंश जावका म्हणना तसल एक दासाल तत्व आयकल लोक खऱ्या खरी मनुष्य जन्मा भितर एक पुण्यजीवी आमी आतां ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲದಾಸಾಲ್ एक ರಚನೆ ಐಕುವ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆಯುವವರ ನಾನರಿಯೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆಯುವವರ ನಾನರಿಯೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ನಾಗಲ್ಪಾದವ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ
निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई नामदेव तू संत तुकाराम हे पुरा मराठीचे श्रेष्ठ संत. श्रीहरीले श्री विठ्ठलाले साक्षात्कार भक्ती मार्गानूच घेऊन धन्य जालील तसल संत शिरोमणी हे योगी लोकांक बी दुर्लभ जाल तसल एक मुक्ती हे संत शिरोमणीन पावल्या. हे कलियुगां भितर यज्ञ यागादी करचे भारी कष्ट जप तप करच्याक आमगेल्या मनाक व्यवधान ना जाल्यार परमात्माला स्तुती करच्याक आमकां खंयच्यो वेळ जाल तरी किंच अनुकूलच उरच्या देखून भक्ती प्राधान्य जाल तसल हे कलियुगाचे भजनेक तांणी प्राशस्त्य दिवन कलियुगां भितरी भगवन नाम संकीर्तनाच मानव कल्याणाक श्रेष्ठ अभ्युदयाक कारण म्हणे संत शिरोमणीन थोडा सांगेल असा. आता मी संत नामदेवाली जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले म्हणिले संत नामदेवाले एक संत वाणे ऐकूया. जन्मजन्मियामी बहु पुण्य केले जन्मोजन्मियामी बहु पुण्य केले देहाया विठाले कृपा केले देहाया विठाले कृपा केले जन्मोजन्मी
गुरुवंदनेनं परमात्मा संतुष्ट जाता. परमात्मा सांगता सोडूनी माझे पूजा ध्यान, जो संतासी घाली लोटांगण, कोटी यज्ञाचे फळ जाण. आपणाक पूज केलं ना जाल्यार बी अडना बाबा, तू गुरूंक तुगेल पूज करून वंदन समर्पण केल्यार कोटी यज्ञाचे फळ जाण. 1 कोटी यज्ञ केलं तसं तुका फल मेळटा म्हणटा देव. अशें जावन मात्र प्रेम, पितृप्रेम, भ्रातृप्रेम, गुरुप्रेम हांचे भितर गुरुप्रेम अत्यंत दिव्य प्रेम. गुरुल अनुग्रह तर आसा, खंयचें कार्य यशस्वी जाता. आता मी जय जय गोकर्ण मठाधीश म्हणील गुरुवंदने स्तुती ऐकूया.
सांग का असं आहे की कुठे? परमात्म श्रीकृष्ण दयावंत तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः म्हणता मी तो गो ब्राह्मण हिताय च जगाक हित करतसलो परमात्म गोविंदू तागेले आमी नित्य निरंतन आमी तांगेले आराधन करका ताजे निमित्यान आमगेले कुल कोटी उद्धार जाता म्हणून पुरंदरदास तांगेली कीर्तने भितरी ते केन्ना सांगता प्रेमान तुम्ही कृष्णाला आराधन करा ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೋ म्हणून पुरंदरदास सांगताचे आता मी पुरंदरदासाली एक रचना ನೀನೇ ದಯಾಳೋ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ऐकूया
राम हो शब्दू परब्रह्म द्योतक रमन्ते योगिनोनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते. हो राम म्हणिल्ले शब्द आम्ही उच्चार तर केल्यार कशी करंट गेली तेन्ना 2 रुमां उजवाड जावंक जाल्यार आमी मेट्टार दिव दवरता की हे मेट्टार दिव दवरले देखून ह्या वटी रुमां बी उजवाड पडटा येद्रा रुमां बी उजवाड पडटा. तशी राम म्हणिल्ले शब्द जिबीर दवरून घेतल्यार आंतरीक बी उजवाड मेळटा बाह्य बी उजवाड मेळटा. ते देखून तुळसीदास सांगता राम नाम मनी दीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी बाहर भीतरहू जो चाहसी उजियार. मेट्टार दिव दवरले तशी तेन्ना कशी दोनी वाटेन उजवाड पडटा की तशी तुमी जिबीर रामनाम दवरा म्हूण सांगता. ते आतां रामनाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा म्हणिल्लें आमी आतां भजन आयकुया.
मध्वांतर्गत वेदव्यास वाद्यराज स्वाम्याली रचना. मध्वांतर्गत वेद